नमस्कार, हांव सरितास कोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वडयाची किसमूर। वडयाची किसमूर करपाक ह्यो हांवें कुवाळ्याच्यो वडयो घेतल्या। वडयो आमकां मातश्यो भाजून घेवपाक जाय, तळून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। तेल खूब तापोवन घेवपाक जायना, मातशें गरम जाले तशें तातूंत वडयो घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लो फ्लेमीचेर वडयो आमकां तळून घेवपाक जाय। आता वडयो तळून जाल्यो, हांव काढून घेता। आता आमी एक आयदन घेवया। तातूंत हांव घालता कांदो। ह्या हांवें 2 कांदे बारीक चिरून घेतल्या, ते घालता। अर्द वाटी सोय घेतल्या। अर्द वाटी म्हळ्यार सादारण 2-3 चमचे सुमार सोय आसा ही, ती घालता। तातूंत हांव घालता थोडेशें मीठ, चवी पुरते मीठ। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर। तातूंत घालुया ओली कोथमीर। मिक्स करून घेवया। आता आमी तातूंत घालुया वडयो। ह्यो हांवें तळून घेतलेल्यो त्यो वडयो। त्यो थंड जाल्या नंतर हांवें अश्यो धाडावन घेतल्या। आता तो घालुया। आता बरें मिक्स करून घेवया। आणि पळयात, वडयांची किसमूर रोखडी तयार। करपाक खूब वेळ लागना, रोखडी जाता। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।